सगळ्यांत चड लोकांक त्रास जालो तो हायवेच्या खड्ड्यांचो आणि त्याची तू चूक मागता कितें तेंच्या लोकांक सांगता रायट. हांव तेज्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता, कारण हे म्हणटा ते पावसाचें आनी तेज्या खातीर आमी कांयच करूं शकनात. तो दीस रात थंय काम करता तें आमी पळयतात. पण आतां तें सारकें एमर्जन्सी मुडार कशें आसता तशें काम चालू आहा आनी तें काम जातलें आनी तेजे भितर आमकां सोल्युशन मेळटलें. बाबू तूं फुडल्या सरकारान आसतलो न्ही? 100%. आमी खंय कमी आहात? हांव म्हणटा कितें, सरकार म्हाजें आसतलें, सरकार आसलें, ह्या सरकार बीजेपी सरकार आसतलें 100%. तुका तिकेट मेळ्ळी? प्रमोद सावंत टिकेट जाली? तिकेट कन्फर्म? तिकेट कन्फर्म, तिकेट 100% कन्फर्म. तिकेट आमगे येवपा आनी कोणा वयतली तिकेट? ओके. खंयची मनशां वयतली? म्हाजे थंय कॉम्पिटिशन ना. आसा कॉम्पिटिशन कोण? थोडे पक्षातले तुमचे हे बसता न्हू, कितें बसता? उपोषणाक म्हणून ते सगळे कडेन ते लोकशाही राज मरे. एक 10 जाण बसले जाल्यार थंय आमी कितें करूं शकता? बाबू तू इतले काम विकास करून ते अशें कित्याक म्हणटा आमकां लोकलूच जाय अशें कित्याक म्हणटा ते? लोकल पळय, ते कितें आहा तें डिसिजन म्हाजे देव घेतले. देव म्हणजे म्हाजे वोटर, ते ठरयतले. ही इतलीं वर्सां आमी काम केलां तेंच्या मुखार. हांव तुमकां विचारता, हांव खंय कमी आहा? हांवें कितें करिनासतना दवरलां? कितें करपाक जाय जें हें जावं ना बाबू कडेन अशें एकट्यान सांगचें. तुमकां कितें दिसता, कितें जावना अशें दिसता तुमकां स्वता? सगळें जाल्लें आहा. म्हाका एकच आहा तो कमीपण आहा तो नोकऱ्यो. नोकरी आनी आतां गव्हर्मेंटाची नोकरी तेजे भितर लोकांक काही लोकांक मेळ्ळे, पण 100% नोकऱ्यो ह्या प्रोजेक्ट येतले तेन्ना 100% लोकांक आमी नोकरी. 10,000 दिता म्हणून सांगलें. तुज्या मतदारसंघात तू कितल्यो दितले लोकांक? कितें सांगलां, हे जे गव्हर्मेंटाची नोकरी आयल्या तेजे भितर सगळ्यांक हांव दिवंक शकना, पण म्हाका कितें मेळटल्यो कोटा नाल्यार म्हाजें कितें जातलें तो हांव तांकां दितलो. मायकल लोगोन सांगला की ही तयारी करता तो मांद्र्या पेडण्या मायकला विचार, म्हाका विचारना. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ती अरे तो सगळी कडेन रावतलो न्ही, 40 मतदारसंघ तेजे. आणि बाबू दुसरी गजाल तो कितें? सगळे लक्ष दवरून दी ताका कितले आहा तितले. बाबू दुसरी गजाल, MVRाचेर तू आतां अटॅक केलो पळय, तो पयलीं केल्लो जाल्यार रस्ते सारके MVR जेन्ना चड जालें तेन्ना सारकें आमी चावडलेलो. MVR जो आहा पळय, जो रस्त्याचें काम घेतला पळय MVR, ते आमी CMाक आमी रिक्वेस्ट केलो तेन्ना म्हाज्या मिटिंगेक. ताका सांगलें ताका सांग ताका म्हणून, आनी हें बेगींतल्यान बेगीन करपाक. पळय बाबू आसगांवकर म्हणटा तो सकयल्यान वयर सरलो म्हणून गटारांतल्यान ह्या एसेंब्लीन पावला म्युन्सिपाल्टींतल्यान, कळ्ळें तुका? आनी म्हाका ती कापासतात आहा. समज गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार त्या मनशाक घेराव घालून रातचो बसून काम केल्या शिवाय ताका सोडचो ना. असलें करपाचें कापासतात म्हाजे कडेन आहा. म्हणून आमी CMाक रिक्वेस्ट केल्या हें पळय. पण तेजें आतां काम चालू आहा. 100% नोव्हेंबरान सगळे खड्डे हें जातले, पॅचअप जातले. कांय भिवपाची गरज ना. आनी कितें आहा? जालें मरे.